आयज हांव ज्या जाग्यार उबो आसा हो नेत्रावळीचो BSNLचो टावर आसा। हांगा साकून आख्खे नेत्रावळी पंचायती सराउंडिंग जे एरिया येता तेका 3G कनेक्शन मेळटा। तेजे वयल्यान आमी थ्रू गव्हर्मेंटाचे कितें फॉर्म्स आसा, कितें इन्फॉर्मेशन आसा जाल्यार लायट ना जाल्यार आमी डावनलोडिंग करून हे इन्फॉर्मेशन आमी प्रोवायड करता। पण आयज ह्या नेत्रावळी पंचायतीक आमची दुर्दैवी आसा असले BSNLचे टावर मुखार तुमकां वो कंट्रोल रूम दाखयता, एक स्क्रॅप यार्ड जाल्लो आसा। परपरसून आवाज उठून सुद्दां आयज जेन्ना व्हायरस इंडिया लॉकडावन आसा, गोंयाक रिस्ट्रिक्शन आसा आनी सद्याक परिस्थितीक समज कसलो फॉर्म डावनलोड कर, गव्हर्मेंट वगैरे घर बसून काम करा, घर बसून जेन्ना काम करा, कितें इन्फॉर्मेशन जेन्ना प्रोवायड जाय जाल्यार ह्या टावराच्या पोंदा बसून आमकां वरां घालची पडटा। कित्याक हे इन्फॉर्मेशन कितें फॉर्म्स आसा, कितें इन्फॉर्मेशन जाल्यार डावनलोड करपाक ती 3G सिग्नल दाखयला। घराकडेन तुका बसल्या खंयचेच एरियेक 3G सिग्नल म्हणटा मेळना, एक तरी फंक्शनिंग जाता। रातची 12-1 वरांचेर तुका कितें मेळ्ळें डावनलोडिंग जाल्यार जालें। ही परिस्थिती नेत्रावळीचेर कितें आयल्या, नेत्रावळीच्या नागरिकांन परिपरतून आवाज उठयला ह्या टावरा लागून। पण आयज जेन्ना तुमी सराउंडिंग एरिया पळय, तो कंट्रोल रूम भितर पळय जाल्यार तुमकां एक दिसतलो एक स्क्रॅप यार्ड जाल्लो आसा। एका गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष घालपाक जाय। जेन्ना एक दादले मनीस जावन आमी ह्या टावरा म्हऱ्या येवन एक कितें डावनलोडिंग करपाक शकता, बायल मनीस चली भुरगीं ह्या टावरा पोंदा बसून डावनलोडिंग करपाक जाल्यार नेत्रावळीच्या लोकांचे दुर्दैवी। आयज सांगपाचें म्हणल्यार गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष घालपाक जाय। जशी गव्हर्मेंट म्हणटा तुमकां कसले मेडिकल सुविधा जाय, फॉर्म्स जाय, कितें डावनलोड करा, घर बसून तुमी हे काम करा, जाल्यार आमकां नेत्रावळीच्या लोकांनी काम करप कशी हे आयज सीएमान हेजेर फोकस घालपाक जाय। जे वर्कर्स आसा हांगा ते म्हणटा प्रत्येक फावटी आमी येवन विचारले जाल्यार म्हणटा आमी लेबर आसा पण आमकां पेमेंट पडना, आमकां कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस तुमी हे लेबर दवरल्या कॉन्ट्रॅक्ट ते आमकां खबर ना। पूण लोकांक नेत्रावळीचे हांगा इंटरनेट कनेक्शन जाय, 3G जाय। बेश्टे 3G नांवान तुमी हांगा स्क्रॅप यार्ड करून लोकांक फटयनाका। आयज प्रत्येक पंचायतीक नागरीक आसा हे डिपेंड आसा इंटरनेटाचेर। आमकां ही सुविधा तुमी दिवची। हे जे टावर तुमी 20-25 वर्सांचे स्क्रॅप हांगा पडलेले आसा, भितर पळयले जाल्यार सगळे एस्ताव्यस्त जाल्ले आसा। कितें तें कांयच कळना, वायरींग खंय, हांगा कोण मनीस ना पळोवपाक। मागता गव्हर्मेंटा कडेन हेजेर फोकस घालचो। नेत्रावळीच्या आयज जे नागरीक आसा हांकां ह्या टावराची अत्यंत गरज आसा। कित्याक आमकां मडगांव सावड्ड्या वचपाक जाल्यार सावड्ड्या आमकां हांगासान 35 किलोमीटर आसा, मडगांव 50 किलोमीटर। हे ट्रॅव्हलिंग करून आमकां कितें इन्फॉर्मेशन मेळपाचें जाल्यार हो इंटरनेटाचे कनेक्शन आयज आमकां अत्यंत गरज आसा। हेजेर गव्हर्मेंटान फोकस घालचो। जे कोण हांगा AE कोण सुपरवायझर करता तांकां स्ट्रिक्ट एक्शन फॉलो करपाक। कित्याक हांगा आयले जाल्यार हांगा काणयो सांगता। हेच सध्या नेत्रावळीची ह्या स्टाफाची परिस्थिती जाल्ली आसा। आतां तुमकां सराउंडिंग हे एरियेचे हांव तुमकां हो कंट्रोल रूम दाखयता।